सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्यावेली जनसुनावणी फकत 150 लोकांपुरती मर्यादित दवरिल्ल्यान आम आदमी पार्टीन अजाप उक्तायला। आप म्हणटा ज्या विशयाची व्याप्ती पुराय राज्यायदी आसा त्या विशयाचेर एकाच दिसात सुनावणी करप अन्याय करपी गजाल। आप सांगता वास्को 2 जनसुनावणी जाल्यो। एमपीटीच्या विशयावेली सुनावणी 10 दीस चल्ली जाल्यार जेटीचो विशय 4 दीस चर्चेत आसलो। दोनूय विशय थळाव्या कडेन संबंधित आसले जाल्यार CZMP हो पुराय राज्याचो विशय आणि ताचेवेली जनसुनावणी एकाच दिसात सोंपयतले। ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेक ही सुनावणी दवरल्या। उत्तर गोंयांत ती कला अकादमीत जाल्यार दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रवींद्र भवनात। पयली नाव नोंदणी करपाची 100 ते 120 पार्टिसिपंट आसतले। 5 मिनटात उलोवपाक मेळटले। तुमची स्क्रिप्ट पयली दिवपा जाय, तुमी कितें उलयतले ते। आनी अश्यो नाका आशिल्ल्यो अटी ज्यो घातल्या सरकारान ह्या भौशीक सुनावणेक, तेन्ना ही खरेंच एक पब्लीक हियरींग काय ही कोरियोग्राफ्ड हियरींग? हे जेन्ना डायरेक्शन्स दिता, कंडिशन्स घालता, तेन्ना ह्या हॉलान फक्त 50% ऑडियन्स आसतले। 50% कॅपेसिटीचेर हॉल वापरपाचो म्हणून सांगता। आनी तातूनय बीन जी SOP आसा ती वापरपाची म्हणून सांगता। हे सरकार एका वटेच्यान SOP काडटा की 100% कॅपेसिटी करपाची, आनी तेच सरकार SOP फॉलो करपाची म्हणटा पूण 50% कॅपेसिटी म्हणटा। म्हणजे हे सरकार खंयच्या दिशेन चल्लां ते तांकांच खबर ना। हे पोर्ट लिमिट जरी तुवें CZMP मॅपाचेर उरलें आनी तशेंच गेलें जाल्यार जावं ती पंचायत लेवल जावं ती म्युनिसिपालिटी जावं, कोणाच्यान फाल्यां गव्हर्नमेंट जे जमनीर कितेंय करूं शकता, पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडपा जावपा ना, लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडपा जावपा ना। आनी ते CRZ गायडलायन्सान खंयच बरयलो ना की पोर्ट लिमिट्स म्हणटाय ते हे मॅपांत घालपाक जाय म्हणून। सो इट हॅज नॉट बीन रिटन एनीवेअर that demarcation of port limit should be in the CZMP maps. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी।